सगळे पेपर आपण क्लियर करता आणि मागीर लिगली मायनिंग इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट जातना जातलें. हे तुमकां 9 सप्टेंबरा सांगा. तेन्ना तेच्या नंतर आमी काँग्रेसी कडेन गेले, तेंच्यांनी EC बंद केले. तुम्ही कित्याक बंद केले जाल्यार आमकां अजून कांय उत्तर मेळूना. कित्याक EC तुम्ही सस्पेंड केल्यो, कितें कारण जालें की तुमकां गव्हर्मेंटान हांगा स्टेट गव्हर्मेंटान जर टेम्पररी मायनिंग सस्पेंड केला जाल्यार तुमकां सेंट्रलाच्यान येवन हांगा EC करपाचें सस्पेंड करपाचें कारण कितें हें अजून पर्यंत आमकां उत्तर काँग्रेसीन दिवना. राजकारण सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिवना. हाचें सांगपाक म्हटल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटान अजून आमकां हेजें उत्तर कित्याक दिवना हें पयलीं म्हाका उत्तर जाय. सेकंड थिंग, कोणें बंद केलें तेच्या पेक्षा कित्याक बंद जालें हाजेर पयलीं विचार करपाक जाय, जेणे करून आतां परत आनी बंद पडपाक जायना आणि मुखार फुडाराक जावपाक जायना. हे आमचे विचार. कित्याक बंद पडले की त्रासान पडटा. कित्याक लागून बंद पडलें म्हाका 2 वाक्यां भितर सांगपाक जाल्यार कित्याक लागून, हाव विल यू एनालायज इट, कित्याक लागून बंद पडलें. तेन्ना मायनिंग म्हटलें की गोवा गव्हर्मेंट आनी मॅक्झिमम येता सेंट्रल गव्हर्मेंट दोनी कडेन काँग्रेस पक्षाचें राज्य आशिल्लें. ॲडमिनिस्ट्रेशन सारकें नाशिल्लें. सगळे जाण आमी हांगा बशिल्ले सगळे जाण एक्सेप्ट करता किंवा सगळे ऑल म्हणजे सांगपाक म्हटल्यार टोटल सगळे गव्हर्मेंट सांगता की ॲडमिनिस्ट्रेशन फेल. ॲडमिनिस्ट्रेशन कोणाचें आशिल्लें? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस इलिगल मायनिंग. ते म्हणटा EC हें केल्यो, EC कॅन्सल केल्यो. ही EC कॅन्सल करपाची भानगड जाली ती खंय तरी तुमगेली यू गॉट इन टू पॉलिटिकल अपमेनशीप. ना, इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल अपमेनशीप. आय विल एक्सप्लेन यू. जी गजाल घडली न्ही, पयलीं मायनिंग ऑपरेशन मनोहर पर्रीकारान सस्पेंड केलें. नेक्स्ट डे ताणें मायनिंग ट्रान्सपोर्ट सस्पेंड केलो आनी ताणें इमिजिएटली स्टेटमेंट केलो की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट ताचे जे ऑफिशियल्स आहा ते भ्रष्टाचारी म्हणून हांगा भयंकर भ्रष्टाचार चल्ला. आनी ताणें इवन एनवायरमेंट अँड मिनिस्ट्री फॉरेस्टाचेर स्टेट बोर्ड दवरलें. एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट मिनिस्टर जी जयंती नटराजन आसा ती गोंयान आयली. सगळे रिपोर्टर्स आनी हांच्यान तांच्यान केले की तुमचेर चार्जीस जाता, जे तरेन आतां क्वेश्चनिंग जाता. सिमिलरली शी वॉज क्वेश्चन की तुमचेर चार्जीस जाता की तुमचे ऑफिशियल्सांनी भयंकर भ्रष्टाचार करून तुम्ही इल्लिगल सगळ्यो मायनी चालू केल्या म्हणून. एनजीओज कॉर्नर्ड देम, द प्रेस कॉर्नर्ड देम. So they were left with no other reason but to suspend the mining leases. जयंती नटराजनजी गोंयान आयली पळय, तुम्ही पयलीं हें केलें की तुम्ही चोर म्हणून तुम्ही खुबळावन घाले पयलीं सुरू केलें हेंच्यांनी. ओके बरें म्हाका अंडरस्टँडिंग आसा. हांव मेळिल्लो पर्रीकाराक मेळिल्लो. हांवें म्हणलें अरे बाबा तूं कित्याक बंद केला? ना म्हणूं लागलो आपूण हरीश फायंड आउट करता कोण करेक्ट आसा आनी कोण रॉंग आसा आनी मागीर आमी चालू करया. तितके पुरते 2-4 दिसांनी EC सस्पेंड जाले. आतां हो कुलप जो आहा पळय तो गोदरेजचो कुलप, ताची चावी करूंक मेळना. अजून पर्यंत आमकां खबर ना EC कोणाची सारकी आहा आनी कोणाची फटींग आहा. दॅट इज ट्रू. म्हाका सांग, इतके पर्रीकार उलयलो म्हणून जयंती नटराजन दिल्लीच्यान हांगा आयली. म्हाका म्हाजो एकच प्रश्न आहा की पर्रीकार उलयलो म्हणून दिल्लीच्यान जयंती नटराजन हांगा आयली. ती गोंयच्या जनतेक खबर आहा, तिका दिल्लीच्यान हांगा हाडली. तिच्या दाव्यान आनी उज्ज्यान कोण उबो आशिल्लो पळय न्ही तें लोकांक खबर आसा. एके वाटेच्यान विश्वजीत राणो, दुसरे वाटेच्यान तेन्नाचो तेजो अध्यक्ष बाब सुभाष शिरोडकर हे उबे आशिल्ले आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. आनी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या उपरांत तेंच्यांनी जवळपास 14 तारखेक हो काडिल्लो तेंच्यांनी हे सर्क्युलर. पॉलिटिकल अपमेनशिपा भितर कामगारांचो बळी गेलो. ऍब्सोल्युटली. आणि हाका दोन्ही कारणभूत आहा. दोगूय जबाबदार आहा, बीजेपी आणि काँग्रेस. आणि त्याच बरोबर हांवें सांगला रिलिजियसली बॅक्ड अँड फॉरेन फंडेड NGOs हे सगळे फंडेड. तुम्ही जेन्ना इतलो सिरियस आरोप करतात, पयलो रिलिजियसली बॅक्ड, तातूंत भितर खूप एंगल्स येतात, अँड दुसरे फॉरेन फंडेड. डू यू हॅव एनी एविडन्स टू मेक दॅट एलिगेशन? It is well known. Other NGOs which are one of the NGOs who has gone to Supreme Court, is it not foreign funded? Let them declare that they are not. It's very obvious. आणि दुसरे फक्त आम्ही कोणे बंद केले, कोणे बंद करून ताचेरच उरले जाल्यार फुडें आमी वेचना. बरोबर. आयज परिस्थिती गोंयकारांची कितें जाला आनी लोकांचेर कसोच मनोहर पर्रीकर सरकारान आनी काँग्रेसीन दोगांनी मेळून पॉलिटिक्स खेळपाक आनी मिनेराची शेंडी आपल्या हातीन दवरपाक आनी पॉलिटिकल अपमॅनशीप पळय तुमी म्हणलें तें करपाक हे दोगूय जबाबदार आसा. आनी लेट मी बी सी द हॉलमार्क ऑफ एनी पॉलिटिक्स is to accept the truth. This is the खूप इम्पॉर्टंट. तुम्ही सत्य जर मानून घेवंक तयार ना जाल्यार यू विल नेवर मुखारच BJP had taken the first step
टू स्टार्ट विथ द मायनिंग तेन्ना आमी महाराष्ट्रांतलो ओर हांगा हाडून एक्सपोर्ट करपाचो जो प्रयत्न केलो किंवा कर्नाटकांतल्यान हांगातल्या बार्जीक काम मेळचें ट्रकाक काम मेळचें म्हणून फर्स्ट स्टेप घेतली मनोहर पर्रीकारान की आमी महाराष्ट्रांतलो ओर हाडून एक्सपोर्ट करुया आनी ताका सगळ्यांत पयलीं जे सीसी लेटर बरोवपी जर आसत जाल्यार एलेक्स रेजिनाल्ड जो सावथाचो आतां उमेदवार आसा तेणी सरळ सरळ आपल्या लेटरीचेर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणून बरयल्लें आसा पळय आनी तेणी ऑब्जेक्ट केलो ना जाल्यार सुरू आशिल्लें बेस्ड ऑन व्हॉट द बीजेपी गव्हर्मेंट मनोहर पर्रीकार स्टॉप द मायनिंग ट्रान्सपोर्ट तुम्ही त्यांना एक इल्लीगल झाला म्हाका एक आय एम कमिंग टू जो ट्रान्सपोर्ट चालू जातालो बंद केलो अलाव मी टू एक्सप्लेन देन आय कॅन कम टू युअर क्वेश्चन म्हाका तुम्ही एक गजाल सांगा सपोज आता आमकां खबर आहा खुबशे गोंयान आय एम डिबेटिंग अ लिटल बीट गोंयान नायट क्लब चालू आसा रेस्टॉरंट्स रातपर्यंत चालू थोड्या रेस्टॉरंट्सांनी इल्लीगल धंदे चालू टेकन परमिशन टू डिवेट लेट मी एक्सप्लेन सो फाल्यां एक दोन रेस्टॉरंट्स रॉंग जाता म्हण कॅन यू ब्लेटंटली स्टॉप ऑल द रेस्टॉरंट्स ऑफ गोवा दॅट इज वॉट हॅपन म्हाका तुमी सांगा खंय रॉंग जाल्लें हें आयडेंटिफाय करचें हाडून ताजो इम्पॅक्ट वर्कर्साचेर लेबर्साचेर कितें जातलो तें पळोवचें हाडून डिपेंड ऑन ताचेर सांगता तुमकां तुमी तेन्ना जसो तो ब्लेटंटली ट्रान्सपोर्ट बंद केलो देन गव्हर्मेंट शूड हॅव सम रिजनिंग बाबा मनोहर पर्रीकर वाय ही स्टॉप द ट्रान्सपोर्ट इन द ऑपरेशन इफ यू हॅव स्टॉप फॉर सडन रिजन first explain us those reasons and then start म्हाका एक गजाल सांगात तांणी एक खूब इम्पॉर्टंट मुद्दो काडलो की दोन्ही पार्टी ज्यो आसात त्यो मिनेरांची शेणी आपल्या हातांत दवरपाक पळयता म्हणून खरें 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 एब्सोल्युटली करेक्ट आतां सुद्दां जे पळय हांव डायरेक्शन पळयता आनी हांव फाटीं सुद्दां सांगलां की गव्हर्मेंट सांगता आमकां एक मिनरल कॉर्पोरेशन करूंक जाय एफिडेविट फायल करता की ऑल लिजीस पोस्ट 2007 ऑपरेटेड इल्लिगली रिन्युअल कोणें करूंक ना हांवें एप्लिकेशन फायल केलें रिन्युअलाक कोर्टान तांच्यांनी एफिडेविट दिला वी आर वेटिंग टू अमेंड स्टॅम्प ॲक्ट देन वी विल रिन्यू अशें जावंक शकता What kind of government? Matter is a sub judice. Matter sub judice. This matter is. You have answered your own question. Why you are not doing? Why you are not doing your study? Who operated legally? Who operated illegally? You have answered your own question. Why you are not studying which EIAs were legal, which were illegal? Ultimately, you are talking of revenue. Now, when I talk of revenue, central government sir has taken 50,000 crores from Goa in last 7 years. What have you all done for Goa? State government has taken 4,000 crores from Goa in the last 7 years. What state government has done? एक आमचो कॉरिडॉर जायना, एक आमचो रिसर्च इन्स्टिट्यूट जायना. जेन्ना आमी 1 टन ओर काडटा पळय ताचे बरोबर आनी 4 टन माती काडटा त्या मातयेन व्हॅल्युएबल तत्व आहा ताजे इन्फॉर्मेशन खंय कोणे रिसर्च केला IBM इज सपोज टू फक्त पैसे वेले लुटले वेले ना लुटले आणि सगळ्यात चड वाटा सेंट्रल गव्हर्नमेंटान 50,000 कोटी वेला माझे कडेन कोंत आसा दिस इज द लूट ऑफ गोवा इट इज अ लूट आम्ही तेच म्हणटा फाटल्या 7 वर्सांक उरलेले स्टेट गव्हर्नमेंटान जाले फाटली 7 वर्सां सेंट्रल आनी स्टेटीन एकूच गव्हर्नमेंट आशिल्लें आनी आता जेन्ना सगळ्या मायनिंग भावाचे अन्याय जालो एक मिनिट हांव ह्या विशयाचेर येता तेन्ना मायनिंगाचो प्रश्न क्रिएट जावंक नाशिल्लो फाटल्या 7 वर्सां जेन्ना एदी व्हडली लूट येदो व्हडलो टॅक्स सेंट्रलाक वतालो स्टेटीक वतालो आनी जेन्ना मायनिंगांतल्या लोकांक कितें तरी दिवपाचें जालें जेन्ना पॅकेज दिवपाचो जालो तेन्ना सेंट्रलान कांयच एक फुटी कवडी लोकांक दिवना जर हेल्प केला असत जाल्यार स्टेट गव्हर्नमेंटान हेल्प केला आनी जेन्ना सेंट्रलाच्यान दिवपाचें जालो तेंचो खासदार जो बसला म्हाका एक गजाल सांगा आतां जे सगळे कॅपिंगाचे उलयतात 20 मिलियन टन 25 मिलियन टन ओडून ताणून म्हाका दिसता 25 ते 27 जातलें ताच्या चड काय जावपाक शकना तुमकां परवडटा 27 मिलियन टन जाल्यार कशें परवडटलें आमकां हांव उलयता एक दोन बार्जी सुद्दां चलपाक ना आनी 27 मिलियन टन आम्ही जेव्हा ती कमिटी हांगा आयली त्या वेळार तांकां सांगलें की एटलिस्ट बाबा 45 मिलियन टन तरी करपाक जाय आनी 45 मिलियन टन जाल्यार आमी बँकांचे हप्ते फारीक करपाक शकतले पयलीं भाशेन जावपाक ना आनी आमी म्हणना की हे मायनिंग राजकीय तांणी म्हटलें ना तूं BJP स्टेट तसलें म्हणना हांव म्हणटा जबाबदार हे पयलींचे सरकार आसा हेचे कारण तुमकां 27 मिलियन टन न्ही अजिबात परवडपाक ना कशें परवडटलें बार्जी आसा 305 हांगा आनी त्या 305 एक्सपोर्टराच्यो 60 बार्जी 365 बार्जी जाल्यो 365 बार्जीची टनेज जर तुवें घेतली आनी 27 मिलियन टन केलो जाल्यार कसो परवडटलो परवडपाक ना तुमकांय परवडपाना आमकां परवडपाना आमी जी कमिटी आली कॅबिन कमिटी ताका आमी लेटर दिला की आमकां 40 to 45 मिलियन मेळपाकच जाय नाजाल्यार आमी फुडें आमी शकूंक शकना कित्याक आज बँको आमकां
गोवा गव्हर्मेंटान हांव सरळ म्हणजे हेतून म्हाका पॉलिटिक्स ना, हांव गोवा गव्हर्मेंट, हांव बीजेपी गव्हर्मेंट म्हणना, हांव काँग्रेस गव्हर्मेंट म्हणना. हांव म्हणटा गोवा गव्हर्मेंटान आमकां कितें तरी रिलीफ दिलें, बँकांची मिटींग केली, त्या हितूनय आमकां बँको मातश्यो खंय तरी रावल्या, आमकां हेल्प जाला, पूण सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो हेल्प मेळूना. पण आतां समज जर मायनिंग चालू जालें जाल्यार बँको परत आमच्या फाटीन लागतल्यो. बरोबर. ताका लागून तेन्ना जर बँक तुगेले 27 मिलियन टन काय 45 मिलियन टन ते पळोवपाना. पण ना जाता जर 27 आणि 40 म्हणजे 20 सुद्धा मिलियन जाता जाल्यार त्या प्रमाणे आमकां तसो रेट कितें तरी फायनल करपाक जाय सरकारान. आमी सरकाराचेर दिला, सरकाराक आमी लेटर केला. 20 मिलियन 25 मिलियन 27 मिलियन टनाचे गणित आसा, ह्या गणितांतल्यान भायर सरप शक्य आहा आमकां? वय कशें शक्य? पयल्या सुवातेर जे कमिटी पळय नेमला, हेय ज्या कमिटी आहा त्या गोंयकारांच्या सारखे विरोध, लोकां विरोध. सिरियस एलिगेशन म्हणटा, कित्याक ते जी कंपोजिशन जी आसा तांकां काय मोलताळ लोकांच्या बद्दल पडोंक ना. ते येयले आनी ते पळयले आनी गेले. वय सो म्हाजो असो स्पश्ट आहा, तांकां आमी सुद्दां सांगलेले तुमी 2 वर्सां मायनिंग बंद आहा, लोकांची पोटां तापलेली आहा, सारकी तापलेली कायल. सो एटलिस्ट तुम्ही इमिडिएटली स्टार्ट करताना नॉट लेस दॅन 40 मिलियन चालू 400 लॅक्स म्हणजे 40 मिलियन एका वर्साक तुम्ही दिवपाक. मागीर तुम्ही कॅलिब्रेटेड सुमार 5 वर्सां म्हणसर हाडून 35 मिलियनाचेर दवरा. आमकांय जाय सस्टेनेबल मायनिंग जाल्ले. दुसरे त्याच बरोबर आमी अनेक पॉइंट दवरलेलो, ताचेर सुप्रीम कोर्टाने केअरलेस केल्ले आहा. ते म्हणल्यार हॅव अ पॅरलल सिस्टम, जो पळय संदीपान सांगला. फाल्यां ठट्ट करून कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार लोक आलाशिरो आसतना आसपाक जायना. देयरफॉर गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन पब्लीक सेक्टरान घाला. आतां हातूंत खूब जाणांचो ओपोज आसतलो, कित्याक तांकां प्रायव्हेट सेक्टरूच जाय, पब्लीक सेक्टर म्हणून. इवन बार्जीकारांचो मोठो प्रॉब्लेम आहा. बार्जीकार म्हाका एक तुमकां रागार येवपाक जायना सर, पूण हांव तुमकां एक विचारूंक सोदता, एक कॉम्रेड तुका विचारूंक सोदता की तुमच्या कामगारांक तुमी पेजेक लायले बार्जीकारांनी, आनी त्याच बरोबर ट्रक चालकाचे कामगार खंय गेले? 35-40 हजार कामगार खंय गेले? आता तुम्ही म्हणटात हे कॅपिंग इज नॉट एन अकॅडमिक इश्यू, इट इज अ लाइव व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू, एंडेमिक टू एंटायर मायनिंग. पण म्हाका जेन्ना सांगात क्रिस्तोफर बाब, तुम्ही जेन्ना म्हणटात की सीईसी इज एंटी गोवा, yes, CEC is anti Goa, yes, and Supreme Court because they have only copied the reports which have been prepared by all these NGOs. बरे आणि ताणे आता सुप्रीम कोर्ट NGO कोच घेऊन भोवल्या, तोय विषय बरोबर घेऊन भोवल्या तांकां. जाता ताणी तुगे सुप्रीम कोर्टान 3-3, 4-4, 5-5 फावटी तांकां ऑडियन्स दिला. आणि हांव अपॉइंटमेंट जाय 2 मिनिटांचो अपॉइंटमेंट, आणि अपॉइंटमेंट दिवन सुद्धा आम्ही जे कितें सबमिट केल्या ताचे एकूय इन्फॉर्मेशन थंय पावोंक ना. आणि फुटींग पडावलेले सुप्रीम कोर्टान. जेन्ना आतां हांव मेलवानी हो घेता, जेन्ना आतां ताणें 20 मिलियन टन म्हण दिलां, आतां सुप्रीम कोर्टान फाल्यां जर एक्सेप्ट केलें जाल्यार कितें करतले? कितें करपाक कितें करपाक शकता? सुप्रीम कोर्टान ज्या तरेन ही केस कंडक्ट केला जाल्यार टोटली जे लोकांचो आवाज आहा की जे इंटरव्हेन्शन करून गेल्ले ते कोणा आयकोंक ना. आयकला फक्त जो NGOचो आदवोगाद प्रशांत भूषण. आणि दुसरे म्हणल्यार म्हाका एक सांगपाचें हे सत्य, बिकॉज आय वॉज देअर इन द सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली स्टेशन फॉर मोर दॅन 35 to 40 days. बारीकसाणेन पळयला की इवन गोव्हर्मेंटाचो गोवा गव्हर्मेंटाचो आदवोगाद आणि सुप्रीम कोर्टाचो परशार तेणी काय व्हडली लक्षच दिवना. बोथ सेंटर गव्हर्मेंट फेल्ड. येस, अरे बाबा स्टार्ट जाता आसतना अरविंद दातार वॉज हायर्ड. दॅट व्हाय वॉज द AG? Why did he go to for a pilgrimage? Okay. He should have been there. Okay. This is a life and death issue. Okay. 20 मिलियन आणि कोर्टा भितर तशी केस चली ते. ओके. 20 मिलियन जेन्ना आमी काडटा पळय आयनवर, तेन्ना ताजे बरोबर आमी 80 मिलियन आनीक मटेरियल काडटा. तो 80 मिलियन जो पळय आसा तांचो धातू आसता, आनी तो आमी जर इंटेलिजंटली वापरले जाल्यार आमचे डंप क्रिएट जावचे ना, बार्जवाल्यांक काम मेळटले, लँड फिलिंग जातले, ट्रकवाल्यांक काम मेळटले. पूण हाजेर आमच्या सरकारान कसलीच स्टडी केली ना, कांयच ना. आणि हे जर आमी आतां स्टडी जर करीत 20 मिलियनांनी तांचे कितें जातलें, तांचे आनी 80 मिलियन मेळटा, आनी टोटल 100 मिलियन जालें ना.